Welcome to the Garden of Glory. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नामान नावाचो सिरियाच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या धोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियाच्या लोकांक जैत दिल्ले, पूण ताका कोड फुटलोले. एकदां सिरियाच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेची चाकोर्ण जालें. ताणें आपले धोणीणीक म्हळें, म्हजो धोनी सामारियाच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या धोनयाक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियाच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंत 6,000 भांगाराची लिब्रां आनी 10 दोबाजीक आंगवस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपली आंगवस्त्रां पिंजली आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडीं करूंक सोदता तें बरें कोन्न पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपली आंगवस्त्रां पिंजली म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजी आंगवस्त्रां पिंजली? ताका म्हजेशी येवं दी आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतलें. आपल्या सांगात्यां बराबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेवाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दान नदीन 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या घाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फारफान दामास्काच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तांतू न्हावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतोन सगळो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता न्हा आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजेवाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जोर्दान नदींत बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजेवाशी परतून गेलो. भितर सरलो
आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हळें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरून तानेता उदकाक व्हांवते झरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदीन सोरी, खुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा, म्हज्या मोगाच्या देवा. किन्नोरेचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत, तारुणाची भोरती. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नाझारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियाच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका चोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मोदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक
दिनवासतां. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ ना आनी नितोळ जातोलोय. राजांचें दुसरें पुस्तक 22:5 ओळ 13. नियाळाक आधार. देवाचे वाटेन आमकां वचोंक उक्तें मन आनी काळीज आसोंक गरजेचें. ही नवी दिशा घेवन नामान फुडें गेलो. भरवासो थीर आसल्यारूच आमी थंयसर पावूंक शकता. हें सोत आमच्या मनान घट थिरायल्यारूच आमच्या काळजांत भावार्थाची कीट पेट्टोली. जेजूचो रूपकार आमच्या सवेन दुसऱ्यांक दिसोन येतलो. नामानान हें सोत मानून घेतलें. जेजूचे कुरपेन भरोन जेजूची पेकोवणी भोगून वडांतलो सुटलो. भरवासो आमकां फटयना. ना आनी नितोळ जातोलोय. नामानान ही उतरां बाळगून घेतलीं. जेजूची दया माया आनी पेकोवणी ताचेर देंवोन आयली आनी तो बरो जालो. देवाची पेकोवणी आमकां केन्ना मेळटा? जेन्ना तूं आनी हांव देवाचें उतर आयकून नियाळून जिवीत बदलतात आनी ताची खुशी मांडून घेतात. तेन्ना देवाची पेकोवणी आमकां फावो जाता. ताची काकलुतीची कृपा आमचेर वत्ता. आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाशी आमी धांवता? बरें कुमसार करून पवित्र संस्काराक भेट करून जेजूचेर पातयेवन भरवाशान ताका उलो मारून जिवीत बदलूंक वावरुया. बापा, तूं सोर पदवेदार आनी दयाळ. आमच्या सोम्या जेजूचेर आमी बरवासो दवरून आमचें जिवीत आमी जिवंक आमकां जेजूच्या मोगान आनी कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.